वाठादेवा वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत एके इमारतीत पयल्या माळ्याचेर इम्तियाज हांच्या फ्लॅटात गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक घडली. गॅस पेटोवन इम्तियाज हांच्या घरांतले लोक फ्लॅटा भायर आशिल्ले. कांय वेळान भितर वचून पळयत जाल्यार सिलिंडराचे पायप आनी शेगडी पेट्टाली. हे विशीं दिवचलच्या उजो पालवी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून शेगडी आनी गॅस सिलिंडर भायर काडलो. वेळारच धांवपळ करून मजत कार्य केल्ल्यान स्फोटा सारकी वायट घडणूक टळ्ळी असो दावो उजो पालपी दळान केला. कुछ नुकसान हुआ? बाद में फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड बंद किया सिलेंडर का। कौन? फायर ब्रिगेड ने? नहीं हम लोग ही बंद किया। फायर ब्रिगेड बाद में आई? बाद में आए। नहीं, बंद नहीं किया तो क्या होता था बाद में? उड़ जाता था ना, बाद में हम लोग ये हो जाता था। पूरा आग लगी थी? आग उसको सिगड़ी को लग गया था, सिलेंडर को नहीं लगा। घर में अंदर कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं, बाहर आता था। 12:40 कॉल येयले की हांगासर रोलिंग मिलाच्या फुडें मातन्याचे इम्तियाज हेच्या घरा थंय हें जाला म्हणून कितें गॅस सिलिंडर लिकेज जाला म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर आसले ते. तसो पळयता जाल्यार की गॅसीचे पायप जे आसले पळय ते थंय हें जाल्ले, मातसो लिकेज जावन थंय जळटाले ते. सो ते हे सिलिंडर बंद केल्या उपरांत ते बंद जाले आनी आमी सिलिंडर काडून तो भायर हाडलो आनी तेची सेफ्टी घातली. कशें पायप जो डुप्लिकेट आसा ते दिसता म्हणजे जो आपलो हे आसतलो रेग्युलेटर तो सारको ओरिजिनल कंपनीचो ना. सो तेंचे मातसो बरो हेचो लावपाचो आनी आमी सडनली आतां टायमींग पावल्या कारणान ते आमी तेंचे सेफ जाले ना तर ते व्हडलो पावर प्लांट बीन जावं शकता. म्हणजे कॅज्युअलिटी काय ना? कॅज्युलिटी काय म्हणजे तुम्ही टायमार पावूंक नासल्यार ब्लास्ट जातले. आमी पावंक आसले जाल्यार ते एक्सिडंट जावं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.